शेनवारा सुकूर पंचायतीन दिव्यांग लोकां खातीर दिव्यांग स्नेह ह्या नांवान एक येवजण चालीक लायल्या। सगळ्या पंचायतींनी आपल्या वाठारांनी दिव्यांग लोकांक मजत करपाक अश्योच येवजणी चालीक लावच्यो असो सुकूरचो सरपंच संदीप मांजरेकारान लोकांक उलो मारला। शेनवारा सुकूर पंचायत वाठारांत सरपंच आनी हेर वांगड्यांची बसका जाली। बसकेत दिव्यांगांक मजत करपाचेर चर्चा जाली। दिव्यांगांक फावो ती उपकरणां मेळोवन दिवपाचो थाराव हे बसकेत घेतलो। आयचो दीस असो आहा की आयज आमी एक आमचे दिव्यांग जे भाव आहा, आज हांव सुकूर पंचायतीचो सरपंच, ताका लागून आमी सुकूर ज्युडिशलान जे दिव्यांग आमचे भाव आहा त्या भावांक लागून एक आमी एक स्कीम लॉन्च केल्ली आसा। आनी ती स्कीम अशी आसतली की दिव्यांगांक आयज फकत जे आहा एक हांगा संजय स्कूल आसा, तशेंच आमचे तिका एक स्कूल गेल्लेले आहा, थंय खुबशे दिव्यांग अशे आहा तिंका जाय त्यो स्किमी गावना, थोडे पर्संटेज वायज लेस आसता आनी ते आमच्या पंचायती कडेन आमच्या 5 मेंबरां कडेन येता आनी स्किमी मागता कित्याक लागून मागीर आमकां कितें आहा ते पर्संटेज वायज तुमची थोडी कमी आसल्या कारणान आमकां ते स्कीम तिंका दिवपाक गावना। सो ताका लागून आमची जी एन्युअल मिटींग आसता, फोर्टनायट मिटींग आसता, ते मिटींगेन आमी सगळे 5 मेंबर म्हणजे वांगडी सगळे बसून एक डिस्कस जाले कितें आमचे सुकूरचे जे दिव्यांग भाव आहा भयणी आहा तिंका लागून कितें तरी मदत दिवची। ताका लागून आमी हांगा घरांत एक बजेट प्रोविजन आसलें, बजेटीक आमी प्रोविजन केलो आनी तिका अरावंड 2 लाख रुपया इयर 2022-23 आमी तो अप्रूव्ड करून घेतलो। सो आतां कितें आसतलें जे आमचे दिव्यांग जे भाव भयणी आमचे ज्यो आसा तेंच्यांनी सुकूरान येवचे पंचायतीन, तिंका आमी प्रिस्क्रायब फॉर्म दिल्लो आसा, तो प्रिस्क्रायब फॉर्म भरपाचो, तेंची डिसेबिलिटी पर्संटेज वायज आमकां कितें आहा ती दिवपाची, इन्कम सर्टिफिकेट दिवपाचो। त्याच्या उपरांत तिंका आमी जे तिंका दिव्यांगांक जे किट्स लागतात, फॉर एग्जाम्पल तिंका इयरिंग हीट लागता, कोणाक पांय कोणाक सारको तिंका घालपाक काय दिसता जाल्यार तिंका एक फूड येता बरो न्यू टॅक्नोलॉजी फूड, तो फूड दिवपाक आमी तिंका हेल्प करतले। तशें तिंका जायते आनी इक्विपमेंट लागता, सो ते इक्विपमेंटाक आमी हे फायनान्शियल इयराक आमी तिंका जो प्रोविजन दवरला त्या प्रोविजनान आमकां जे एप्लिकेशन येतली ते आमी आमची एन्युअल मिटींग आसा मिटींगेक डिस्कस करतले। जी डिसेबिलिटी असता इट इज सर्टिफाइड बाय मेडिकल बोर्ड। देर आर 4 मेडिकल बोर्ड्स इन गोवा मेडिकल कॉलेज, आशिल्लो ऑस्पिसियो आनी IPHB। सो जेन्ना डिसेबिलिटी इज 40% एंड अबाव दे आर एलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द स्कीम्स। When we say 40%, or if I am 90% disabled, then I get 3,500 rupees per month, which is a government scheme, DSS scheme. But if it is a person, suppose I am just 10% disabled, then I should be able to do my things on my own without any assistance. ताका लागून स्किमी तितली गरज नसता। सो 40% एंड अबाव जी डिसेबिलिटी आसता तांच्या खातीर ह्यो स्कीम सगळ्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचोच नॉर्म आसा की 40% डिसेबिलिटी एंड अबाव तांच्या खातीर सगळ्यो स्किमी आसच्यो। देर आर 21 डिसेबिलिटीज आसा म्हणून सांगलें। सो 21 डिसेबिलिटीज मेडिकल बोर्ड एसेस करता, इट इज देम हू एसेस वॉट कायंड ऑफ पर्संटेज इट इज। दिस पर्संटेज इज इन ऑल द डिसेबिलिटीज न्ही, लायक हियरिंग इम्पेर्ड जेन्ना हांव आसता there is a percentage whether I will be a totally hearing impaired or partially hearing impaired. If I am blind, I might be totally visually impaired, I might be partially visually impaired. म्हाका थोडे दिसता पण म्हाका कांय दिसना तशें आसूं शकता। सो जेन्ना ऑर्थोपेडीक आसता ही मायट बी 90% ऑल्सो, दोनूय पांय ना दोनूय हात ना, ही कूड बी 90%, सपोज एकूच हात ना, ताज्या बेसिसाचेर पर्संटेज डिसायड जाता। गोवा 365 खातीर पर्वरेशान संदीप कामोलकर।